नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. भारतीय जनता पक्षान अस्तंत बंगालच्या हावडा हांगा क्षेत्रीय पंचायती राज परिशदेचें आयोजन केलां. ह्या कार्यक्रमाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान संबोधित केले. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक मेळून आपणाक सदांच प्रेरणा मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. पूर्वोत्तर भारत देशाच्या विकासाचे इंजिन जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. जब मैं पार्टी के कार्यक्रम में आता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो हमेशा मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह मिलता है, क्योंकि लाखों कार्यकर्ता दिन रात कोई पद की अपेक्षा के बिना मां भारती का जय जयकार करने के लिए पूरी शक्ति से जुटे हैं. पूर्वी भारत में देश के विकास का एक मजबूत स्तंभ, देश के विकास का एक मजबूत इंजन, उसका पूरा पूरा सामर्थ्य हमारे पूर्वी भारत के क्षेत्र में है. वहां प्राकृतिक संसाधन भी भरमार है और वहां ऊर्जावान, तेजस्वी, ओजस्वी हमारे नागरिकों का भी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है. विरोधी पक्ष लोकसभेत चर्चे वेळार सदनांतल्यान भायर सरले. विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्तावाचेर वोटिंग करपाक भियेले असो थमणो प्रधानमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाचेर टिका करताना मारलो. पक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए, बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मध्य प्रदेशाच्या भेटेर आसात. थंय तांणी सागर हांगा संत शिरोमणी गुरुदेव श्री रविदासजीच्या स्मारक थळाचेर भूमिपूजन केले. हे वेळार मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हाजीर आशिल्ले. वांगडाच श्री रविदासजी स्मारकाचे बुनियादी फातर लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी बसयलो. तेच बरोबर मध्य प्रदेशाच्या ह्या भेटीत प्रधानमंत्री वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण लेगीत करतले. गोयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान आयज गोंयकारांनी तांकां अर्घां ओंपली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्तांनी भाऊसाहेबांच्या मिरामार दर्यादेगेवेल्या समाधी थळाचेर फुलां ओंपून भाऊसाहेबांच्या यादीक अभिवादन केलें. आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाऊसाहेबांच्या मिरामार हांगाच्या समाधी थळाचेर वचून अर्घां ओंपली. हे वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार अलेक्स सिक्वेरा, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, डीजीपी जसपाल सिंग, जिल्लोधिकारी मामू हागे, जिल्लो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन आनी बांदोडकर हांची फामिली हाजीर आशिल्ली. मुखेलमंत्री आनी हेर मानेस्तांनी भाऊसाहेबांच्या समाधी थळार फुलां ओंपली. उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी समाधी थळाच्या नूतनीकरणाच्या नामफलकाचे अनावरण जालें. भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या 50व्या पुण्यतिथी निमतान राज्यांत वर्सभर वेगवेगळे व्याख्यानमाला आनी कार्यक्रम आयोजीत जातले. येवपी वर्सभरात समाधी थळाच्या नूतनीकरणाचे काम पुराय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 50वी पुण्यतिथी. 50व्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आनी समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली ओंपता. 50वी पुण्यतिथीच्या निमित्तान सरकारान वेगवेगळे कार्यक्रम राज्यात आयच्या दिसा आणि फुडले वर्सभर मेळून एक ठरावीक कार्यक्रम हे वेगवेगळ्या अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करपाचें थारायलां. बाळूरचें समाधी स्थळ जे आसा, भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती स्थळ हाचें पुराय रिनोवेशन करपाचें थारायलां.
आणि हे रिनोव्हेशनचें काम आयज आमी ताचो फावंडेशन स्टोरी घातलो रोखडेंच तेंय काम जातलें फुडल्या वर्सभराच्या भितर ताजें काम पुराय जातलें. गोवा फुटबॉल असोसिएशन आणि GFDC हांच्या जोडपालवान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषकाचें आयोजन करपाचें थारायलां. फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर हो कार्यक्रम आयोजीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. सरकारान GFA म्हणजे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आणि GFDC हांच्या संयुक्त विद्यमानान भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक हे आयोजन करपाचें थारायलां जेणे करून भाऊ हे फुटबॉल प्रेमी आशिल्ले ताज्या निमित्तान गोंयांतलो फुटबॉल टॅलंट यंग भुरगे हे समोर येवचे आनी तांकां खेळपाचो एक वाव मेळचो हो एक कार्यक्रमाचो आयोजन फुडल्या एक 3-4 म्हयन्यां भितर फुटबॉल भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती चषक फुटबॉल हो कार्यक्रम ऑर्गनायज जातलो. एड्युकेशनल कार्यक्रम भुरग्यांक भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या कार्यकाळांत पयले मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचो विकास कशा पद्दतीन जाला हो तांच्या समोर दवरपाक आनी पत्रकारांच्या बरोबर भासाभास तेन्नाचें गोंय आतांचें गोंय हाजेर भासाभास अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेळच्या वेळी दवरले वयतले. विशेश करून आमी म्हणटा जाका लेक्चर सिरीज जी दवरपाक जाय आमी विजन ऑफ गोवा हाजेर भर दवरता आसतना अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम हे गव्हर्मेंटाच्या वतीन आयोजन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयच्या भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान पोन्ने सचिवालय आणि पर्वरीच्या सचिवालयातल्या भाऊसाहेबांच्या पूर्णाकृतीक फुलां घालून आर्गां ओंपली. मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन मोहिमेची सुरुवात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल राज्यात केली. आझादी का अमृत महोत्सव आणि भारताच्या अमृतकाला निमतान पुराय देशभर ही मोहीम आयोजित केल्या. भारताची एकूच माती आणि शौर्य मनोवपा खातीर तशेंच भारताचो स्वातंत्र्य संग्राम आणि देशान केल्ल्या प्रगतीक सलाम करपाक ही मोहीम सुरू केल्या. गोंयभरांतल्या पंचायतींतल्यान प्रत्येक गांवांतल्यान माती एकठांय करून ती दिल्लीत धाडटले. तशेंच तरणाट्यांनी हे वेळार पंचप्राण प्रतिज्ञा घेतली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या मोहिमे विशीं उलोवप केलें. अमृत काल में पंचप्राण. पंचप्राण कितें तो पंचप्राण सांगता आसतना विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य की भावना यात पंचप्राणाची आताच तुमकां शपथ आमची पंचायती सेक्रेटरी हांणी दिली. हो कार्यक्रमाचो मूळ उद्देश कितें हो आमकां सगळ्या जाणांक समजपाक जाय आनी ताकाच लागून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी अमृत काळात म्हणजे देशाक स्वतंत्र जावन आज 75 वर्सां पुराय जाली. फुडल्या 25 वर्सांचे लक्ष दवरून भारत देश फुडे वता आणि ताका लागून आमी म्हणटा की इंडिया @ 75 आणि आझादी का अमृत काल म्हणटा आसतना आमी विकसित भारत @ 2047 फुडल्या 25 वर्सांचे लक्ष आमच्या मुखार आसा आणि फुडल्या 25 वर्सांचे लक्ष आसतना आमी पळयता की विकसित भारताचे स्वप्न आमी पळयता आणि त्या विकसित भारतात आमच्या मदली एकजूट ही जण आसा हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन हे सगळे एक आसपाक जाय. पयली आमी ह्या देशाचे नागरीक आसा आणि ताज्या उपरांत आमकां धर्मान जातीच्यान आधारलेले आसा आणि ही एकजुटता जर आमी एकत्ररित्या दवरली म्हणजे राजदान जशें सांगले देश प्रथम द्वितीय बाकीचे सगळ्यात पयली नेशन फर्स्ट ही भावना आमच्यात आसपाक जाय आणि ती आसप ही गरजेची आसा. भ्रष्टाचार अजिबात ना सोंसपाचे भारताचे धोरण आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. लोकांनी सामुहीक रितीन भ्रष्टाचारा आड झुजपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. आयज कोलकातात G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री पावण्यावेले बसकेक तांणी संबोधीत केले. भारतात प्रशासनांतल्यान भ्रष्टाचार हुमटावन उडोवपाक आनी पारदर्शकता हाडपाक सरकार बांदिल्लें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. The impact of corruption is felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization. It distorts markets. It impacts service delivery and ultimately it diminishes people's quality of life. In the Arthashastra, Kautilya asserts that government's duty is to enhance the state's resources to maximize the welfare of its people. Achieving this goal
requires combating corruption. And that is why fighting corruption is our sacred duty to our people. बाणस्तारी भिरांकूळ अपघातातले जखमीचेर गोय वैजकी इस्पितळात उपचार चालू आसात आणि सगळे जखमी धोक्याच्या भायर आसात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जीएमसीत वचून जखमींची भेट घेतली. ह्या अपघातात मरण आयिल्ल्यांक सरकारा वतीन योग्य भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. चेन्नईत चालू आशिल्ल्या आशियाई दादल्यांच्या हॉकी वस्तादपण सर्तीच्या फायनलीत आयज भारत मलेशिया आड झुजतलो. काल भारतान सेमीफायनलीत जपानाचेर 5-0 गोलांनी जैत मेळयले. कालच्या दुसऱ्या सेमीफायनलीत मलेशियान दक्षिण कोरियाचेर 6-2 गोलांनी जैत जोडले. आयज तिसरी सुवात मेळोवपा खातीर जपान आनी कोरिया मजगती खेळ जातलो. भारत आणि वेस्ट इंडीज मदलो चौथो T20 क्रिकेट खेळ आयज जातलो. 5 खेळांच्या ह्या माळेंत वेस्ट इंडीज 2 मॅची जिखून आघाडीचेर आसात, जाल्यार भारतान 1 खेळ जिखला. फ्लोरिडात जावपी ही मॅच भारतीय वेळेप्रमाण आयज सांजे 8 वरांचेर सुरू जातली. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.